मायमोगाचो येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांव गार्डना मुखार पार्क केली दुचाकी जाली चोरी. दुचाकी धनयान केली पुलीस कागाळ. मडगांव एकलो अनवळखी ती दुचाकी घेवन भोंवतना सापडलो. म्हापसा पालिकेंतल्यो फायली जायत चल्ल्या गायब. लोकांनी विश्वास दवरप कोणाचेर? पालिकेत चल्ल्या ही कसली भुताटकी? लोकांचो प्रश्न. गोंयभर शिवजयंतीची उमेद. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याचे योगदान याद करून दिवपी साबार कार्यावळींचो घोस्त. रॅली आनी हेर सर्तींचेय नेटान जाले आयोजन. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव गार्डना मुखार पार्क केल्ली दुचाकी चोरी जाली. दुचाकी धनयान पुलीस कागाळ करतकच पुलिसांनी तपास चालू केलो. ती दुचाकी मडगांव एकलो अनवळखी घेवन भोंवतना सापडलो. ताची पुराय चवकशी चल्ल्या. ताचो क्रिमिनल बॅकग्राऊंड आनी हेर गजालींचो तपशील अहवालाची वाट पळयतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयतात की मोटरसायकली चोरपाची घडणूक ज्यो आसात ह्यो खुबश्यो जायत आसात. ह्यो मोटरसायकली चोरपाचे नांव म्हणटा कमी जायना आनी हेजे खातीर खुबश्या लोकांक जे आसात हेजो मोटरसायकल चोरीचो फटको बसता आनी तांकां लाखांच्यो ज्यो बायक आसात या स्कुटरी आसात ह्यो चोरून व्हरतले. तांकां कशी बँक त्रास करता त्यो गाडी मेळना जातले आनी ह्यो बँक त्रास करतले कशें करून रीण काडून लोक जे आसात हे बँकेचो हप्तो आनीक बँक क्लियर करतात जे लोन काडले ते. आनीक अशेंच करून मडगांव हांगा गार्डना फुडें एक दवरलेली जी स्कुटर आसा एक्टिवा ही ना जाली आनी तेणी येवन मागीर हांगा कंप्लेन केली. पूण बरें दिसता की मडगांवच्या पुलिसांनी आज बरें काम केले कडेन आसा की तेणी कंप्लेन येतरे रोखडीच ही सोदपाक तयार जाले. आनीक जेन्ना तेंचे LIB पुलीस जेन्ना सोदताले त्या टायमार तांकां एक बायक जी आसा ही स्कुटर जी आसा ही एकटो अननोन पर्सन व्हरताना मेळ्ळो आनी तो सुद्दां स्टेशन रोड जो मडगांव आसा हांगा तेणी रोखडीच ती व्हेरीफाय केली आनी त्या एक्युजाक आनीक ती बायक घेवन सद्या मडगांव पुलीस स्टेशनार हाडले कडेन आसा. सद्याक हेजेर पुलिसांनी केस रेजिस्टर केले कडेन आसा आनी सद्या एका 4 दिसांचो एक्युजाक रिमांड दिले कडेन आसा. सद्याक मडगांवचो न्यू PI हाडले कडेन अरुण गांवदेसाय सद्याक वो सद्याक हेजे केसीचो तपास करता आनीक हो जो चल्ले तो चोर आसा हेजे आजुनी नांव गांव कांयच मेळना म्हूण ह्यो आनी खंयच्या केसीक इनवॉल्व आसा जाल्यार ते भशेन तपास करता. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. मारहाण, खून, चोरी हे गुन्यांव सातत्यान मुखार येत आसात. दक्षिण वाठारांत पळयत जाल्यार गुन्यांवांक शीम मेर उरूंक ना. हालींच गाडयांच्यो चोरयो मुखार आयल्यात. साबार फावटी चोरयो जाल्यात. संबंधीत अधिकारी असक्षम आसात वय काय गुन्यांव करप्यांक कायद्याचो मातूय भंय ना हो प्रस्न आतां पुराय गोंयकारांक पडला. काल सांजे चारा अशें आमची मोटरसायकल गार्डना कडेन चोरी जाली. सो मागीर आमी FIR केले. मागीर मडगांव पुलीस स्टेशनार कितें मडगांव पुलीस स्टेशनार आमी FIR केल्ले. मागीर आतां 24 वरां भितर तेणी सोदून काडले. बायक रिकवर बी केली आनी तेका चोरां बी धरलो तेका. आमी आतां थँक्यू म्हणटा आनी तेंगे काम केलां म्हूण खूब उपकार मानून घेता. पुलिसेन बरें काम केलें. हय बरें काम केलें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. म्हापशेकारांक एक नवी आडखळ निर्माण जाल्या. म्हापसा पालिकेत आशिल्ल्यो फायली ना जायत जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. कसल्याय कामाची जाप मागपाक गेल्यार फायली शेणिल्ल्याचें कळून येता. आतां पालिकेतूय फायली गायब जावपाक लागल्यो जाल्यार लोकांनी कोणाचेर विश्वास दवरप? लोकांक प्रश्न पडला. वाठारांत बांदकामाची कागदपत्रां, नूतनीकरण, खाजगी मालमत्ता वा हेर कायदेशीर गजालींची कागदपत्रां पालिकेत दिवची पडटात. पूण हीच कागदपत्रां जर सेफ ना जाल्यार कितें फायदो? म्हापसा पालिकेत फायली गायब जाल्ल्यान लोकांनी हे विशीं गंभीर हुस्को उक्तायलो. सर, म्हापसा नगरपालिकेंतल्यो फायली गायब जाता अशें सध्या चर्चा आसा. हाचेर एज अ लोकल म्हणून तुमी कशें पळयता? हय, म्हापसा म्युनिसिपालिटीन फायली गायब जाता हें प्रकरण खूब पोन्नेच खूब तेंप जालो की थंय फायली खंय ना आतां. आनी म्हाका पयलीं दिसलें तें भुताडकी बी जाता काय कितें,
पूण म्हाका अशें दिसता की ही भुतां ती जिती ती भितरलीच कोण तरी आहा आनी ते कित्या खातीर जाता आसतलें म्हणजे तितलें सोदपाक मागीर तांकां कितें मेळटा न्ही ना जाल्यार समज फायली सहज काडून दिले जाल्यार जितलो डिले जाता तितलें चड मातशें वाडटा तेंचें कमिशन अशें तें प्रकरण आहा म्हणून म्हाका दिसता हाची दखल घेवंक जाय योग्य ती आनी कोण हांव जाल्यार तुमच्या मध्यांतल्यान मागता कोणाचें समज अशी फायल बी ना जाल्यार म्हाका कॉन्टेक्ट करा आमी वचून पुलिसांनी FIR घालया तांचेर कित्याक गव्हर्मेंटाच्या रुला प्रमाणे जर फायल मेळना जाल्यार प्रत्येक सिटीजनाक रायट आसा वचून पुलीस कंप्लेंट करपाची फायल शेणयल्या म्हणून आनी तांचे पुलिसेक कंपल्सरिली FIR दाखल करची पडटा सो हाज्या फुडें जर अशी फायली ना जाता जाल्यार येवन सांगचें आमी वचून सगळे जाण पुलिसेन FIR दाखल करता. अशें आयकलां की तुमच्यो कांय फायली आसा ह्यो म्हापसा म्युन्सिपालिटीन ना जाला कितें ते एक्झॅक्ट कसल्यो फायली ना जाल्या अशें पयलीं म्हणटाले पण आतां अशें खूब फावटी जातालें पण ह्या दिसांनी पयलीं म्हाज्यो तरी गायब जायनासल्यो पण आतां फाटल्या दिसांनी की एक इन्कम कोणें तरी घातलें आनी तेणें म्हाका खबर ना म्हाजे कडेन अप्रोच जावंक ना ते म्हणपा लागले मॅडम तुका सद्दां त्रास दिवपाक कित्याक इन्कम म्हणून ते स्वता येवन केलें आनी एट लास्ट कितें जालें न्हू हांगासर ते इन्कम जेन्ना हाडूंक येयलें तेन्ना तेजें हें ना तें ना मागीर तिणें म्हाका ऑब्वियसली ताका परतून म्हाका येवचेंच पडलें म्हाजे कडेन आनी तिणें म्हाका म्हटलें मॅडम तुका त्रास दिवचे पडटा म्हणून हांवेनूच इन्कमाक हांगासर एप्लाय केल्लें तेन्ना म्हाजें आतां पळोवंक गेल्यार जाल्यार थंयसर ते आतां खंयसर म्हणटा की हें हाड तें हाड तूंच मातशें पळय तेन्ना हांव तेजो रिसीट घेवन हांगा आयलें पण तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की तेजीच फायल शेणल्या म्हणून पण आतां कितें करतलें मागीर दुसरे दिसा आनी एक कोण तरी म्हाका असं एज अ नॉट अ वॉर्ड मेंबर पण कोण तरी एप्रोच जालो की म्हाका एक टॅक्सी स्टँडाचेर इव्हेंट करपाक जाय म्हणपा लागलो इव्हेंट म्हणजे ही वॉन्ट्स टू डू हीज मॉनोपोली ऑफ द बिजनस कित्याक तेजो कार शोरूम आसा ते मारुतींतूं कामाक आसता मागीर ती चली ती म्हाका म्हणून मॅडम म्हाका हेल्प कर कित्याक म्हाका आपल्या बॉसान सांगलां की आपल्याक डिस्प्ले लावंक जाय टॅक्सी स्टँडार सो हांवें ताका सांगलें सो एंड सो एप्लिकेशन तूं घाल आनी चल आनी तेंच्यांनी ऑलरेडी हांगासर उलोवन गेले आनी अमके दिसा तेंचो तो डिस्प्ले आसलो पळय जाल्यार हांगा येवन कळ्ळें की फायलूच शेणली प्रत्येक टायम फायली शेणटा कश्यो तूच कळना म्हाका हांगा आमकां हेजेर आतां हांव सांगतलें सगळ्या कावन्सिलराक की आमकां हेजेर मिटींग घेवची पडटली कित्याक आमची कामाच्यो फायली थोड्या कडेन डबल डॉक्युमेंट आसता कळ्ळें न्हू ताका लागून आमी आतां इमिजिएटली मिटींग घेतली कित्याक कितें तरी करूंक जाय जेन्ना आमकां त्रास जाता तेन्ना आमकां कळटा की सामान्य म्हापशेकाराक कसो त्रास जातलो कित्याक आमकां म्हापशेकाराची खूब हें येता की आमचे कडेन हांगा एकदां येयल्यार कामां जायना म्हणून हितून आमचो CEO खूब ट्राय करता स्टाफाक पण हांवें नोका ती आमचे 20 वर्सां ती संवय जावन लागलेली आसा ते आतां इंजीन हांवें कितलें चार्ज करता पळय तितले फावटी परत बंद करता परत चार्ज करचें पडटा फायली गायब जाता हें हांवें एक्चुली आयकलें जेन्ना म्हाजो फ्रेंड अमय कोरगांवकर जेन्ना हें जाल्लो म्हणजे डेथ जावच्या पयलीं तेच्या पयलीं एक रोडाची फायल तेणें दिल्ली म्युन्सिपालिटी आनी म्युन्सिपालिटी फायल दिली तेन्ना हांवें अमया कडसून आयकली एक गजाल की अमी मागीर तेन्ना झगडी बी गेली म्युन्सिपालिटी आपली फायल ना कशी जाली म्हणून आनी ती आरमानी खंय तरी फायल गावली रोडाची सो तेन्ना आयकलें म्हाका तें खबर नासलें आतां हांवें कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक स्टार्ट केलें ह्या म्युन्सिपालिटीन सो म्हणलें की डिवेलपमेंट आमी कॉन्ट्रॅक्टर हांव कॉन्ट्रॅक्टर सो हांव म्हापशा भायर करतालो एक्चुली कामां सो चडशे लोक म्हाका बल्पन टू कॉन्ट्रॅक्ट म्हापशा घेनाय सो हांवें म्हापशा घेवपाक चालू केली कामां आनी म्हापशा कामां घेवपाक केली आनी क्वॉलिटीची कामां दिवपाक म्हाजें काम क्वॉलिटीचें म्हणजे पेवर्स घालता हांव ते आल्कॉन हुंदायचे घालता हांव सो हांव ते बिचोले जावं तारी कडले ते हाडून घालिना हांव सो जे घालता लोक डुप्लिकेट हाडून ताका भंय पडटा आनी ते भियेतात कितले पयशे मागपाक जावं विचारपाक सो हांव जर क्वॉलिटीचें काम करता म्हाका भंय ना पयशांक सो अशें हांवें पयलें म्हणजे फायली एका ऑफिसान एका मेजार कमीत कमी 4-5 दीस 8 दीस म्हयनो अशें उरताले कित्याक उरता तें हांव नकळो सो वचून परत जागोवचें पडटा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंयभर शिवजयंती व्हडा दबाज्यान मनयली. ह्या निमतान छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यांचें योगदान याद करून दिवपाक साबार कार्यावळी राज्यांत घडोवन हाडल्यो. रॅली आनी हेर सर्तीचेय नेटान आयोजन केलें. पळयात गोंयभरच्यान मनयिल्ले शिवजयंतीचे कांय उर्बे भरीत खीण.
छत्रपती शिवाजी महाराज आज कशें आसा आमी नवीन नवीन टर्मिनॉलॉजीज यूज करता आज आमी नवीन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉलिसीज काडटात पण हे सगळें कशें एडमिनिस्ट्रेशन करपाचें कशें राजकारण करपाचें एक ल्हान सैन्याक घेवन कसो गड जिखपाचो अवघ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 17 ते 18 वर्सांचेर सुरू केल्लें आसा. आज छत्रपती शिवाजी महाराजान केल्लो त्याग तेंच्यांनी केल्लेले हे लोकां खातीर केल्लें कार्य आनी तेंचें सुशासन ह्या जगाचेर सगळ्या आज राज्य करीत आसा. मुघली सुलतानांचे राज्य आशिल्ले विजयनगराचे साम्राज्य आशिल्ले त्या लयाक उडोवन सगळ्यांनी उच्छांद माडिल्लो आशेचो किरण खंयच केन्ना कोणाक दिसलो ना. अशा वेळाचेर आमच्या ह्या थोर अशा भारत भुंयेचेर एक राजा जावन गेलो अवघे थोडेच वर्स जगलो पण ते जगणे सुद्दां अशें आशिल्लें तें एक समर्पित जीवन जालें आनी तें आज सगळ्यांक भितर आमकां याद करता. सुंदर कविता. स्वराज्यासाठी आयुष्यभर शत्रूला लढला, स्वराज्यासाठी आयुष्यभर शत्रूला लढला, प्रतापगडाच्या पायथ्याला अफजल खानाला फाडला. महाराजांचे विचार महाराजांनी जसे किल्ले जिंकले तसे महाराजांचे विचार घेऊन आमकां आमचे गाव जिंकपाचे आहात. आमच्या लोकांक छत्रपती शिवाजी हो कितें ते सगळ्यांक जाणून येयल्लो आसा. ताका लागून सगळे जाण आयज आमचे शिवाजीचे प्रेमी जाल्ले आसा. महाराजांनी केवळ स्वराज्य स्थापित केले नाही तर त्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. आपला राजा जो आहे हा आपला राजा पराक्रमी आहे आणि या राजाला आपण साथ दिली पाहिजे. घालपाचो उद्देश एकूच आसता की थंयसरले ठरावीक लोक जे असतात थंयसरले आजूबाजूचे लोक असतात तांकां सगळ्यांकी संघटीत हाडपाचो प्रयत्न आणि असो जो कार्य फुडें हेज्या वर्सां फुडल्या वर्सा असोच जावपाचो. आज हे हो उत्सव हांगासर ह्या स्पेशली ह्या जाग्याचेर ही मूर्ती घडोवन हाडपाक आणि तेचे जे सगळे दिनचर्या आसता तेची पुजा करप तेची साफ सफाई मेंटेन करप हे सगळे आमचो एक मावळो संतोष गावडे आपल्या म्हणजे जिद्दीन करता. सगळ्यांक बरी शिवजयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आयज स्वराज गोमंतक तशेंच संतोष बाब हेंच्यांनी हो हांगासर उपक्रम घडोवन हाडलो शिवजयंती निमित्तान. जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी. जवळजवळ 127 कोटीचा प्रोजेक्ट अप्रूव्ह होऊन त्याचं काम चालू आहे.
महाराजांच्या जीवनावर आधारित अशी विविध तऱ्हेची नाटकं पाहायला मिळेल, ज्यांना आमच्या गोव्यात कला अकादमीतर्फे ज्या स्पर्धा घेतल्या जातात त्या स्पर्धेत त्यांना विविध बक्षिसं मिळाली आहेत. एक्झिबिशन हॉल केलं म्हणजे किती कॉस्ट्यूम वगैरे एक्झिबिट करते त्याची काय एक इमर्सिव्ह डिजिटल एक्सपिरियन्स हॉल. आमकां स्वाभिमानान जगपाची एक सगळ्यांक आमकां संद दिली आणि त्या खातीर आज देशभरान आज विविध कार्यक्रम आज सगळे कडेन जायत आसा. तांकां जाण जावपाक जाय म्हणून आमी ही माणकुली भुरगीं रायट फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड तांकां आमी सिलेक्ट करून हाडटा. आयज ह्या रॅलीन जवळ जवळ 600 भुरगीं आसा आणि 150 शिक्षक आसा. अनेक आता वाठारांनी जाला दाबोले आसा सांचो मागीर दुर्गांव तालुक्यांनी रवींद्र भवन म्हणल्यार तरी शिवजयंतीची आमकां अशी जाग आसता तिथे आमकां खंय जावपाक कार्यक्रम हे लागलेले आसा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत ह्या वर्साचे फेणीचे उत्पादन सुरू जालें. उश्णतायेक लागून काजू फळांचे उत्पादन उणें जाल्ल्यान फाटल्या 2 वर्सांत फेणी उत्पादनाक लुकसाण सोंसचें पडलें. फाटल्या वर्साचें पीक 50% परस चड उणें आशिल्लें, जाका लागून उत्पादनाचेर परिणाम जालो, उत्पादकांनी सांगलें. पोरच्याकून खूब बरो आवडलो. पोरू तितकें हें नासलें, पूण थंडी बिंडी बरी पडली, ताका लागून अंदू आहा चान्सीस आहा बरो जातलो सिजन. आनी ते शेतकरी म्हणटा अंदू बरो आहा. पळय आतां अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलो बरो अंदू पोरच्याकून तरी. तांकां भाटय पेटोवपाक सुरवात केल्यो. हय केल्यो अंदू जाल्यो, बेगीन जाल्यो अंदू. कितलेशे दीस बेगीन? वर्साकूच एक 15 दीस बेगीन जाल्यो अंदू. आतां उराक घालपाक सुरवात केली. हय. तुम्ही आता केन्नाच्यान सुरू करतले? आमी केले आता 6 तारखेन केला स्टार्ट. पावणे 4 तारखेक जाल्यो, मागीर तिसरे दीस हाडले आमी मुट्टे स्टार्ट केले म्हणून. महाराष्ट्रान भरपूर मेळटा हाडटा. हय, महाराष्ट्रानूच स्टार्ट जाता. पयलीं जाता ते महाराष्ट्रान, मागीर गोंयांतले अजून 1 म्हयनो वयतलो. गोंयान अजून मेळना. ना गोंयान लेट, वर्साचेच ते वर्सात लेट जाता. गोंयान सगळं गांवठी न्हू. ह्या वर्सा कितें जातलें म्हणजे उर्राकाचो बिझनस कसो कितें आसता? जातलो न्हू, बरो जातलो. म्हणजे हेतून जातलो. हय, गावतले बरे गावतले. आनी फाटल्या 2 वर्सांक कितें प्रॉब्लेम जाल्लो? धुके पडले चड, ताका लागून सगळें हें जालें, जळ्ळें सगळें. अंदू धुके तशें पडोंक ना. आनी अशें क्लायमेट उरत जाल्यार जातलें अंदू बरें जातलें. ह्या वर्सा सिजन बरो जातलो असो दिसता ह्या वर्सा. न्ही मुट्टे कशें कितें? मुट्टे अजून सुरू जावंक ना, पण आता ह्यान फुडें इल्लो असलो आनी एक 8-10-15 दिसांनी बरोबर जातलो. थोडी कडेन सारके सिजन जातलो लोकांचो. न्ही ह्या 2 वर्सांक पयलीं कितें आसलो? 2 वर्सांक एक सडनली गेल्या वर्सा 14 तारखेच्या 14 मे पावस सुरू जालो, तेन्ना लोकांक खूब भरपूर लुकसाण जालें. तेन्ना लोकांचे काजी लागलोले बऱ्यो. मागीर ते काळे जातकून मागीर ते मार्केटान घेयना, तुका सेल जायना मागीर. आनी तुमकांय ते उपयोग ना? ना, काय फायदो ना हेजो. आनी तो मुट्ट्याचो रस मागीर पाणी आसता भितर, जायना मागीर. ह्या वर्सा तुमी कितें म्हणटा की ह्या वर्सा गोंयच्यो काजी आनी महाराष्ट्रानसून काजी चड हाडच्यो पडटल्यो तुमकां, की गोंयान काजी आसा? गोंयान अंदू आहा, गोंयान जातलो बरो. पूण महाराष्ट्रांतले तुमी हाडटा? हाडटात आमी. म्हणजे तुमकां चडशे तेजेर डिपेंड रावचें पडटा? डिपेंड रावचेंच पडटा, नाल्यार ते जायना. तुमी कितके लायता भाटी हांगासर? आमी हांगासर 5 नाल्ल
आणि हे असो तुम्ही आता कितके वर्सां जाली तुम्ही करता? म्हाका हांव शिकून हेच करता आनी दुसरें कांय म्हाका खबरूय बी ना तितलें. आणि आता जे पारंपारीक पयलींचे जे आसले पळय पयलीं आमी मळपाचे, पांयान अशें मळटाले आनी तेजेर तो फातर दवरून तसो रोस काडटाले. आतां ते तसले लोक ना आता कोणा कडेन जायना ते म्हणून एक मशिनरीचो आदार घेवन ते आतां करता. पण हेजी क्वॉलिटी आनी ती पयलींची क्वॉलिटीन कितें डिफरंट आसता? डिफरंट आसा. पयलींची टेस्ट आनी आतांची वेगळी टेस्ट. म्हणजे पांयान करताले ते. पांयान करता ती सारके ओके. यस. म्हणजे ह्या वर्सा सीझन जातलो असो दिसता. सीजन बरो जाता. आणि आता जर धुके बी पडले जाल्यार कितें ते जावपाक? पळयल्यार तितलोसो मारो आतां बसचो ना कित्याक आतां ऑलरेडी ती फकां बी जून जायली अशें म्हाका जाल्यार दिसता. म्हाज्या तर सीजन जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. शुक्रारा उष्ण तापमान आणि मळब नितळ आसतले. सकाळी कांय सुवातींनी हलके धुके पडटले. तापमानात व्हड बदल जावचो ना, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. सकाळी आणि सांजे कांय प्रमाणात तापमान थंड उरतले जाल्यार दनपारां उष्णताय जाणवतली. सांजे कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले. फुडले 5 दीस तापमानात व्हड बदल जावचो ना. शुक्रारचे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सुक्या हवामान, नितळ मळब, सकाळी थंडसाण, दनपारां उष्णताय, सांजे घळटले थंड वारे, तापमानात ना व्हड बदल. शुक्रारचे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.